जशी महाराष्ट्रात मराठी भास सक्तीची आसा तशी गोयची मायभास कोंकणी गोंयांतूय सक्तीची करून घेवपाक यत्न करतले अशें आश्वासन रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परबान दिला। शेनवारा पणजेच्या तांच्या कार्यालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो। भाजप, काँग्रेस वा हेर खंयच्याच पक्षान आजून मेरेन कोंकणी भाशेक प्रोत्साहन दिवंक ना। गोंयांत जें कितें घडटा तें इंग्लीश भाशेंतल्यानूच घडटा आनी तें खंय तरी बंद जावपाक जाय अशें मनोजाचें म्हणणें। येस करपाकूच जाय आनी आमी ऑलरेडी आरबीआयकूय बरयल्लें आसा बँकिंग सेक्टरान जावपाक जाय। बाकी आमी हितून आमचे जीएसएलान जेन्ना लेटर केलें आमी जीएसएलान तेन्नाय आमी ऑलरेडी सीपीआराक तेंकां सांगलेलें आसा की कोंकणी कंपल्सरी करपाक जाय म्हणून। आनी आमी ह्याय फुडें सांगतले की हे जे रिजर्वेशन्स आसा हे रिजर्वेशन्स जे आमचे आसा ते लोकल लँग्वेजा थ्रू सुद्दां जावपाक जाय। कित्याक फाल्यां जर आमी मराठी म्हणटा फाल्यां महाराष्ट्रांतलो कोणी येतलो आमकां मराठी येतलो तो जॉब घेतलो हे जावपाक जाय। तशें ते आपली लँग्वेज प्रोटेक्ट करता प्रमोट करता तशीच आमची लँग्वेज आमी प्रोटेक्ट आनी प्रमोट करपाक जाय जी बीजेपीन आजून पर्यंत खंयच्याच सरकारान केल्ली ना। तेच्या पयलीं काँग्रेस आसलो, काँग्रेसीनूय ती करूंक ना, जे गोंयकारपणाची गजाली करताले मागीर बीजेपीनूय ती करूंक ना आनी खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीन करूंक ना। कित्याक आमचो गोंयचो आमचो गोवा आमचो ऑफिशियल गॅजेट जे आसा ना ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट आसा तो एक तसोच दवरला आनी सगळें कितें जाता तें इंग्लिशीन जाता। हें खंय ना खंय तरी बंद जावपाक जाय आनी आमची कोंकणी लँग्वेज आहा ती